कांय ट्रान्सफॉर्मर 25 वर्सां पोरणे आसात ते काडून थंय नवे ट्रान्सफॉर्मर घालपाची गरज आशिल्ल्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले। कांय ट्रान्सफॉर्मर 10 वर्सांचे आसात। नवे सबस्टेशन उबारपाक जमनी पोंदच्यान लायट दिवपाच्या कामाक वेग दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे सुदीन सांगता। लायट अस्थिर जावचे पयलीं सारकी मेळपाक जाय जाल्यार हें काम करचेच पडटलें अशें सुदीन सांगता। कंडक्टर हे जे आसा ते सगळे 15 वर्सां भितर बदलपाक जाय। आमचे जे ट्रान्सफॉर्मर आसा मेन मोठे ते जवळ जवळ 25 वर्सांचे सुद्दां आसा। थोडे काही ट्रान्सफॉर्मर 10 वर्सांचे आसा ते मोठे मेगावॅटाचे। आनी त्या खातीर आतां आमकां जें काम करपाक जाय ते एक अंडरग्रावंड केबलींग, नवे स्टेशनां, सबस्टेशनां आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम। हे जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आनी तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना, सारकी उरतली, जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा। तें हांव करपाक आतां घेतलो।